जीएफडीहून माविन आणि मिकी आड प्रचार सुरू केला. विधानसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान आतां एका आमदाराक मोपा दाबोळीची याद येवंक लागल्या म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळी ऑनलीचो आरोप. माविन विमानतळाक पार्किंग सुवात मागता. पार्किंग सुवात सरकाराच्या हातांतली वचपाक खंय तोच जबाबदार. मिकी आतां मोपा आड उलयता. वेंचणुकेचो भंय पडिल्ल्यान मिकी जागो जाला म्हूण तांचो आरोप. मॉविन गुदीन दाबोली एअरपोर्टा विशीं सांगता पार्किंगाक जागो जाय म्हणून जो सरकारान पार्किंगाक म्हूण विचून काडलेलो तो जागो बंद करपाक मॉविन गुदीन बाब मिकी तो ह्या दिसांनी मोपाचो इश्यू वयर काडला. तर आतां एलेसांवा लागीं पावल्यात म्हूण भिरांत आसा म्हूण आपूण जिखचो ना म्हूण तो आतां एअरपोर्टाचो इश्यू घेता. इतले 3 वर्सां न्हिदलो आनी आतां जागो जाला. रिजेक्ट दीस फेलोज, these MLAs who have not been with us on the airport issue and also other issues. इतले ते उगी रावल्यात, सुसेगाद तेल काडलां ह्या सरकाराक आनी आतां निमणे वता आपूण तांचे बरोबर ना, हांव लोकां बरोबर आसा, आमी लोकां बरोबर आसा, ह्यो फटी उलयतात. असले मनशांक फटींग मनशांक आनी इतलो ते सरकार जो नाका जाल्लें करता गोंयकाराचेर आड ताचे फाटल्यान धांवून गेल्यात आनी निमणे वता आपूण ना म्हूण कांय ना म्हूण दाखोवंक सोदतात. तांकां रिजेक्ट करून लोकांक सांगिल्ल्या. दिल्ली जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीतले अफजल गुरूच्या प्रकरणाची हवा गोंयांतय पावल्या. युनिव्हर्सिटीतल्या कांय भुरग्यांनी प्रदर्शन आनी डिबेटाच्या नांवान आतंकवादी अफजल गुरूक हुतात्मो केलो. भारत विरोधी घोशणाबाजी केली. त्या भुरग्यांक तेंको दिवंक राहुल गांधी धरून बाकीचे कांय काँग्रेस आनी कम्युनिस्ट फुडारी पावले म्हूण गोंयचे एबीव्हीपीन निशेध केलो. नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? से अफजल निकलेगा। ह्यो घोषणा दिल्लीच्या JNUतल्या भुरग्यांनी कॅम्पसांत दिल्ल्यो. पुलिसांनी थोड्यांक धरल्यात, थोडे फरार आसात. राहुल गांधी, प्रकाश करात सारकिल्या फुडाऱ्यांनी कॅम्पसांत वचून भुरग्यांक जाहीर तेंको दिला. एबीव्हीपी म्हणटा काँग्रेस कम्युनिस्ट देशविरोधी वोट बँक पॉलिटिक्स चल्लां. कल्चरल इवनिंग अशें तांचेर लायलें आनी ताचेर सकयल बरयलें कल्चरल इवनिंग टू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द ज्युडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरू एंड मकबूल भट्ट and to protest against the occupation of Kashmir by India. These are the words used in the pamphlet. तांचे जे पॅम्फलेट स्प्रेड केले हितून ते these are words. डी राजा जो कम्युनिस्ट पार्टीन त्यांच्या लेफ्ट सायडीतलो आसा लिडर आसा, आनंद शर्मा, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी ह्या सगळ्या जाणांनी त्या कॅम्पसार वचून आपलो थंय तांकां सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. JNUत घडल्या त्या प्रकारा आड बुधवारा पणजे BJP रॅली काडटली. स्टुडंटां खातीर चेतन गांवस. MPT बंदरावेल्यान कोळशाची येरादारी बंद करपाक शकना. ताचेर कितलेशेच लोक पोट भरतात म्हणून मुरगांवचो आमदार आनी वीज मंत्री मिलिंद उलयला. कोळशाच्या येरादारीक लागून मुरगांवां प्रदूशण जाता. वेगवेगळ्या पद्दतीन खंय प्रदूशणाचेर उपाय काडूं येता. मुरगांव अगेन्स्ट पोल्युशनान कोळशाच्या प्रदूशणाचेर उपाय काडपाक म्हयन्याचो प्रास दिला. सगळ्या कडेन पोल्युशन आसा. सबंद जगान बिझनेसाच्या बाबतींत रिसेशन आसा. सगळ्या कडेन ऑब्जेक्शनां येवंक लागली जाल्यार म्हाका दिसता जगपाकय मुश्कील जावपाचें. शेवटी मनशान कितें तरी इल्लें जोडूंक जाय पोटाक भरपाक. ह्या लोकेलिटीन ज्या जाग्यार हांव आतां उबो आहा आमचे वाड्यावयले लोक, आमचे गांवचे लोक, म्हाजे वोटर्स, म्हाजे सपोर्टर बरे मागता. हांकां सगळ्यांक पोल्युशनाचो प्रॉब्लेम जाता. हांव सांगता न्ही तेंच्या वतीन, बरोबर न्ही. पूण शेवटी पोल्युशन आतां गेले 4 वर्सां जालीं मायन्स बंद आहा. मायन्स बंद आसलेले तेन्ना आमच्या ह्या लोकांक खुबसो त्रास जाला मायनीक लागून. जाला खूब जाणांक. हे सगळें बंद करता शेवटी लोकांनी पोटाक खावप कितें हो प्रश्न येता.
पोल्युशन आहा हें पोल्युशन कंट्रोल करपाक आमी झडया. पॉलिटिकली त्याचो इश्यू करून पोल्युशन नाका म्हणून हें बंद कर आनी मिलीन तेतून कितें करता तें करता असले खबरी उलोवपाचें मातशें सोडात. पोल्युशनाक लागून जर झगडोंक जाय जाल्यार सगळ्यान पयलो नंबर 1 हांव फुडें आसतलो कोणाय कडेन आनी आसलोय. पास्ट रेकॉर्ड काडून पळया. पोल्युशन हें चालू आहा. पोल्युशन जातलें, पोल्युशन जाताय बी, पूण तेच्या बरोबर आमच्या जनतेचें पोटय भरपाची गरज आहा. घेऊ एक विराम.